नमस्कार, हांव सुचित्रा यश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमक सर्वांक स्वागत. भारतीय संस्कृतीचे वैशिष्ट्य कसं म्हळ्यार जीवन आनी तत्व अविभाजित, एकीकृत आनी प्रकृती वटू समाहित. भावाचे समज येवका जाल्यार आनी ताजे भावाचे स्पष्ट जावन अभिव्यक्त करूंक प्रकृतीचे आनी ऋतुबदलावाचे पात्र होड. सर्वत्र हरितवर्णाचे रंगोली, आंब्याचे शाखेरी कोगुळा गानाचे माधुर्य, रात्री चांदनीचे चंद्र मनभावन करता. ऋतू बदलावाचे एक संदेश मेळटना ऋतुरायाले स्वागत करूंक प्रकृती आनंदान उद्घोष करतस, वसंत ऋतू आयला, वसंत ऋतू आयला. नाजूक इंद्रजालाचे आध्यात्मिक तात्विक अनुभूतीक जावका म्हूण सांगून आमी अमृतधाराचे 12चे उपाख्यान म्हळ्यार 12th एपिसोडांत कोंकणी बसंतोत्सव शिगमो म्हणून ह्या विशय आमी तुमगेल मुखार हाडलेलो आसा. आनी ह्या विशयारी आमगेल मनांत रंगरंगाचे कलाकृती सोडवाच्याक आयल्यांची कोंकणी भाशा पोषक, लेखक आनी चिंतक तशीच प्रसिद्ध हृदरोग तज्ञ जावन अशे डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै आनी मूलतः गोंयचे कन्सल्टंट ऑडिओलॉजिस्ट आनी स्पीच लँग्वेज पॅथॉलॉजिस्ट डॉक्टर रश्मी अनंत पै हांणी. तुम दोगांक ह्या उपाख्यानाक स्वागत. तुमकां हांव ह्या वसंतोत्सवाचे, होळी परबेचे आनी शिगम्याचे परबी दिवच्याक इच्छा पावता. तशीच तुमी आमगेल विक्षकांक कसं सांगता तांचे परबी. भारत देश एक वेगवेगळे परबेचे एक देश. हांगा सगळे वर्सांतून वेगवेगळ्यो परबो चलतात. मनसाक मानसोल्लास तशीच दैवी शक्ती वटून मेळचे तसले नमुन्याचे एक परब आमगेले. तांतूपैकी वसंतोत्सव एक प्रमुख उत्सव. असल वसंतोत्सवाक जे कोंकण प्रदेशांत आमी शिगमो म्हणटात, हाका तुम सगळ्यांकय हांव परबी पेटयतां आनी सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा. डॉक्टर मामी वसंतोत्सव म्हणटना हे आमी एक आचरण करचे आत्ता काळांत आमी पुरा कडेन पळोवचें मेळटा. जाल्यार हे केन्ना चुकून आमी आचरण करता रसाची म्हळ्यार हाजी इतिहास कसो. म्हळ्यार उत्सव एक आमी घालून घेतना ताका एक कसलें कारण आसता. ते कारण प्रमाण आमी पळोवचे गेल्यार हांगा तुका दिसता हे चित्रण कसं दाखयता. म्हळ्यार कोंकण सीमेच्यो वसंतोत्सव शिगमो आतां तें चित्र कसं दाखयता. एक रूख, म्हापशान पौर्णिमे चंद्र आनी एक सैमांत म्हळ्यार प्रकृती भितर कसले की एक बदलाव दिसता. त्या खातीर वसंत उत्सव करताचे अशें म्हणून एक सानच आमकां एक चित्रणा दोळ्यार दिसता. ते कशें दिसता, ते कसल्याक तशें येता म्हणून आमी तर पळयल्यार इल्लें आमी फुडें सरल्यार सगळे देशांत भारतांत देशभर उत्सव चालते आसता. म्हळ्यार हे देशाक एक एकठांय आसा. ताची बुन्याद असल कसं की घट्ट आसा. ते बुन्यादा प्रमाण ना जाल्यार तुका वेगवेगळी प्रांत आमगेली, वेगवेगळे भासो, नाना नमुने संस्कृताय अशें आमकां दिसता पळोवच्याक. जाल्यार एक बुन्याद खंय की घट्ट आसा. त्या खातीर सगळे देशांत आमकां पळोवचें मेळटा. रंगाची परब होळी सगळे देशांत आसा. ह्याच वेळार चलची ती. आनी कोंकण सीमेंत हेच रंगा परबेक शिगमो अशें म्हणून एक नांव आसा. तस जावन आमी हें पळयतना सगळे देशांत एकठांय हाडटा आसले. खूब फाटी म्हळ्यार एकदम म्हापशा देखून वची इतिहासान भितर हे परब चलिल्ले आमकां दोळ्यार दिसता. आत्या आमगेल्या देशांत भारत देशांत हे रंगाचे होळी ज्यो वसंतोत्सवाचे वसंता स्वागत करची ज्यो आमी करलेले आसा, हाका कसले एक पौराणीक फाटींब ज्यो कसले मेळटा की. हय, हो उत्सव तुका पुराणा भितरय दिसता, इतिहासा भितर दिसता, आधुनिकतायांतूय दिसता. आमी तें एक चित्रण पळयल्यार आमकां दिसता
की वसंतोत्सव खंयची वेळार आमी चलयताची आनी ते कित्या चलयता म्हणून पळयल्यार आमकां एकदम भारताचे ऐतिहासीक मूळ ताका नांव पुराण म्हणून म्हळ्यार मस्त मागशीचें म्हूण अर्थ कळना आनी तातूंत भितर इतिहास आसा पुरातन म्हूण तांचो इतिहास आसा आनी आमी भारतीय लोक हे आमगेले मनांतुलें श्रद्धेन मानताचे की आमगेलो इतिहास हो म्हूण एक खाली कथ म्हूण न्हय हें तें आमी पळयल्यार भागवतां भितर आमकां दिसता हो ऋतुचक्राचे राय वसंताक सांगिल्लो आसा तो ऋतुचक्राचे राय जाल्ल्या निमित्त वसंतोत्सव अशें म्हणटा भारतांत तूं वसंतोत्सवाचो इतिहास कितलो व्हडलो आसा म्हूण म्हळ्यार भागवत पुराणांतूं मेळटा आमकां भागवत पुराण आनी हरिवंश हे दोनी भितर श्री कृष्णाले जिणेचे सगळेची कथ आमकां पळोवचें मेळटा ते हरिवंश म्हळ्यार कसं ते अनेक पुराण आसता तांगेले हरिवंश म्हळ्यार तांगेले कौटुंबीक हे सगळेची आज इतिहास तांचे भितर आसता जाल्यार भागवतां भितर आमकां चड पळोवचें मेळटा भागवताचे दशमस्कंद म्हळ्यार 10 अध्याया भितर तांचे भितर तुका 2-3 ताका मस्त अंग आसाचे 92 हांचे भितर 2 श्लोक विशेष जावन भगवंताले वसंतोत्सवाचे क्रीडेचे भितर तो आमकां हें मेळटा उल्लेख मेळटा पळय उपगीयमानो गंधर्वेहि मृदंगः प्रणवानार्कान म्हळ्यार गंधर्व इत्यादी तागेलो ओटू ते संगीताक म्हळ्यार भारत परंपरेंत यक्ष गंधर्व पुरे आसा पळय आनी परत संगीताचे अधिदेवत म्हणून घेताचे तांणी मृदंग तशीच प्रणव म्हळ्यार आमी आज बांसुरी कळलं की फ्लूट की म्हणटाची ते अशी वाजताची वीणा सांगला ते सूत मागदात बी बी म्हण आसा सूत मागद म्हणून म्हळ्यार एक रायाल कालांत ते भितर चालती अशी ते म्हळ्यार झेकार घालताले आनी तागेलो स्वर मेळयताले एक एक ट्रूप म्हळ्यार कशें म्हणटा संगीताचे तशें मेळटाले तसं आनी शिक्षे मानो अच्युतात बी कसं करता अच्युतू म्हळ्यार माधव म्हळ्यार कृष्ण हे कालातेरी हंसितिभिः स्मरचकैः प्रतिविंचत विचिक्रीडे म्हणून म्हळ्यार तूं आज चेडवान हातां भितर रंग खेळतना पिचकार पळयना ती पिचकार घेवन तो तांगेलो वयर रंग घालून रंग खेळटा अशें स्पश्ट बरयलां 8चे आनी 9चे ताका हें म्हणटात कसं द्विरुक्ती दोन आनी हाजे पंक्त्यो तांचे भितर ते उलयला आसा उत्सवाचो उल्लेख स्पश्ट जावन आसा म्हळ्यार आमकां इतिहासांत कितलो मातशी वसंतोत्सवाचे एक विचार सांगिल्लो आसता आमकां भितर कळटा त्या मात्र नाही हांत अनेक कसं कळतं म्हळ्यार या कृष्णाल काला असं कुणूय रंगा खेळ ते जेव्हा सांगचे कृष्णाल काळात कुणूची वसंतोत्सव मात नाही रंगा खेळूय आसा म्हळ्यार आतां आधुनीक काळा भितर वेगवेगळे ती देवळांतू हांतू पुरा मंदिरांतू पुरा वार्षिक म्हळ्यार वर्सुकी उत्सव जाता न्हय रंगा खेळचो एक एक क्रम आसा ताका वकूळ अशें प्रमाण म्हणटलो आसता तांचे भितर ते पुराय चल्या चेडवान मात खेळका अशें म्हणून एक जनाल एक अभिप्राय तशें ना भागवतां भितरीची कृष्णानाची परमात्माना ते दाखयलें आसा कशी सर्वे लोकांक ते मेळून घेवका ताका एक रितीनिती आसा ती रितीनिती आमी ताका चलोवन व्हरका पूण सगळे लोकांक सगळे जगाक हाजे भितर अंत भितर एक आध्यात्मीक सुख मेळका म्हणलेलें चिंतन भगवंतान दाखोवन दिलेलें आसा अत्ये ऋतुचक्राक आणि जीवनचक्राक कसो संबंध आसा आतां आमी सगळेची जगत्याचे एक रचन पळयल्यार सगळे ब्रह्मांडाचे रचन पळयल्यार ती गोल घुंवता आसता तशी ती ऋतू घुंवता आसता वेगवेगळो जाता आसता जीवन घुंवता आसता एक जन्म येता ताकेले सगळे जीवन चलयता आनी परतून तो भुंयक वता आनी नव एक जन्म येता हें एक चक्र जीवन चक्र तशीच ऋतुचक्र तशीच समया चक्र तशीच हें आमगेल्या म्हालगड्यार केन्नाची समजून घेतिल्लें आसा त्या खातीर हें कसं दाखयता म्हळ्यार ऋतुचक्र आतां मुख्य मदेन धांवन तातूंत भितर वसंत ऋतू दाखयला तर वसंत ऋतू कित्याक ताका मदेक दाखयलेलो आसा म्हणून म्हळ्यार शास्त्रा प्रमाण मात न्हय इतिहास प्रमाण साहित्या प्रमाण लोकाल अणभवा प्रमाण वसंत म्हळ्यार कालच पळय
ऋतूचो यौवन काल. ऋतूच यौवन काल वसंत म्हळ्यार एक वर्षाच्या मस्त परत दीस येताचे, पावसाळ येता, शेक येता, हें येता तें येता. तांत भितरी प्रमुख काल म्हणजे वसंत ऋतू, ते 1.5 की 2 म्हयन्याचे. तशीच जीवन आसा पळय, जीवन चक्रांत मनशाले युवा काल म्हळ्यार युथहूड म्हणटा पळय, ते खंयची म्हळ्यार ते यौवना प्राय आसा पळय ती त्याच वसंत ते ताजी वसंत. हाजे युवा काल म्हळ्यार वसंत ऋतूचो, जीवनाचे वसंत काल म्हळ्यार युवा अवस्था. अशें एक सुंदर एक हें दाखयलें आसा. त्याच खातीर हें 2 चित्रण आमी स्पश्ट जावन पळोवचें मेळटा. वसंत ऋतू जातरी ऋतू प्रमाण काण पळय ना, 6 ऋतू आमगेले हाजे प्रमाण 12 म्हयने, 6 ऋतू 2 म्हयन्याचे एक ऋतू आसता आमगेलो. ते आमकां सुंदर जावन वेगवेगळे कालाचेर लोकांनी बरयलें आसा. जाल्यार काळिदास महाकवीन ऋतुसंहार म्हणून एक पुस्तक बरयलें आसा. तातूंत भितर ताणें 6 ऋतू छंद स्पश्ट करून भारी शोभीत जावन ताचें वर्णन केलेलें आसा. वसंत जातर ग्रीष्म येता, शेक येता, शेक येता वर्षा ऋतू येता, पावस येता, पावस जावन अशें मुखार गेलो शरद ऋतू येता, नवे बेळे शेतान भितर पावस येवच्या सुरू जाता, मागीर शिशीर जाता, तिका थंडाय पडटा, मागीर हेमंत ऋतू. आतां आमगेले तटवर्ती कर्नाटक आमकां मस्त थंडाय नासच्या पुरो देशाचे विंगड जाग्यार पुरो आसता. आनी भुंयतणेरी वेगवेगळे देशांत हें आमकां पळोवचें मेळटा. एकदम थंडाय येता. ही थंडाय सोण हूर बरें लायक सैमा भितरी लायक वातावरण येवचें तो काल आसा पळय, तो वसंत आगमन म्हणून म्हणटात. ताजे खातीर हे वसंत ऋतूक मस्त प्रमुख आसा. तेंच ताजे लागीं चित्रण तशी आमी दाखयलां पळय. यौवन आतां जावच्याका 4 आश्रम म्हणटाचे, जाल्यार हांवें तुका 6 हें करून दाखयलां. ते कशें केलां म्हळ्यार ते ऋतूक समान जावन ते दाखयलां आसा. यौवनान जातरी एक तुका गृहस्थ आश्रम जाता, गृहस्थ जाता तुका मागीर संन्यास म्हणून एक आश्रम येता, ताजे नंतर वानप्रस्थ येता, कळ्ळें. मागीर वापस म्हळ्यार थंय आमगेलें जीवन एंड जाता. जाल्यार बाल्य आनी यौवना फुडें बाल्य आनी कौमार्य अशी जिवना चक्र काण पळयलें ताका एक सादारण एक साम्यत आसा. अशें म्हणलें की ती 6 आनी हें 6 वट करून दाखयलें आसा. ताजे खातीर वसंतोत्सव म्हणलो त्या कालाचेर करताचे. आत्या होळी म्हळ्यार हे रंगाची परब म्हूण आमकां कोतशील विशय हांत मस्त प्रकार आसा गी. पळय आमगेले देश कितले व्हड म्हूण म्हळ्यार ताजें संस्कृताय, ही संस्कृताय देशाचे नैज हें कितलें व्हड आसा, भौगोलीक हें ताजें सुद्दां वांट्यान तें व्हड आसा. म्हणजे एक जाग्यार कितलें मोर नासता म्हळ्यार एक मनशाले जिवनान एक जीवन पावना आमगेल्या संस्कृतायेचें अध्ययन करचें. हें तुका चित्रण कशें दाखयच पळय. सुंदर देशाचे वेगवेगळे कडेन भारतांत वसंत उत्सव एक होळीच प्रकार कितलो म्हळ्यार समज दाखोवचें पळय. आनी व्हड करून दाखयल्यार तूं कितलो व्हड दिसता पळय. पळय आमगेले कोंकण शिमे भितर शिगमो म्हूण तुका थंय दाखयल्यार उजवेक, तशें वयर गेल्यार आनीक रंगपंचम म्हूण म्हणाल, आनी ते वयर गेल्यार अनेक परब म्हूण म्हणाल. मागीर थंय गेल्यार पंजाबाक गेल्यार तुका बैशाखी म्हूण म्हणाल, आनी काश्मीराक गेल्यार अनेक नांव म्हणाल. अशें अस्सामाक गेल्यार बिहू म्हूण म्हणाल, बंगालाक गेल्यार तुका बसंत पंचमी म्हणाल एक अपस. आनी सकयल आयल्यार तुका चिक्के बेगी जाता, संक्रांती वेळार जाता पोंगल म्हूण म्हणाल. म्हळ्यार हे परबेक रंगा परबेक वेगवेगळी नांव अशी सगळे एक देशांत हें चित्रण आमकां पळोवचें मेळचें. एक भारी सुंदर कल्पना हातूंत भितर आमकां दिसता. तांतू ते एक कडेन लाट मार होली त्या वय दाखोवन लाट मार होळी म्हूण म्हळ्यार आतां होळी कालाक अतीची ताका एक सुंदर एक कथ आसा. कशें म्हूण म्हळ्यार हे होळी परब हांगा खंय ब्रजां भितर वृंदावना भितर एकदम प्रमुख जाली. त्या वेळार कथ कसं सांगता म्हळ्यार भागवत पुराण कसं सांगता म्हळ्यार ती होळीक तांणी गेले रादेल गांवां वचचे एक क्रम आसा. बरसाणा म्हळ्यार तिगेलें गांव, ते बरसाणा आनी वचचें आनी बरसाणा दाखून तांणी हांगा येवचें, हांगा वृंदावना येवचें, ब्रजा येवचें. तेन्ना
हांकां पुरा चेल्या चेडवांक चिल्ले चेडवान पुरा लाटेन मारचे तांणी तांकां आतां भितर एक ते ढाल दवरून पेटू खायना तशें करून दवरून रावचे चित्रण बारी सुंदर आसा ताका लाट मार होळी म्हणून म्हणटाची कोणाक मारून घालनाची अशी एक सांप्रदायिक जावन आसा आनी एक सुंदर वातावरण तें ताची एक कल्पना तांचे भितर आमकां पळोवचें मेळटा वय ते आत्ताय आमकां पळोवचें आतांय पळोवचें मेळटा वृंदावनांत आमी तर होळी वेळार गेल्यार हें आमकां नित्य पळोवचें मेळटा आनी त्या दिसाक मस्त गर्द आमी एक वर्स सुमार एक 10 वर्स फाटीक आमी एक त्या वेळार थंय पाविल्ले आशिल्ले बारी सुंदर जावन तें करून दाखयताचे अति वसंतोत्सवाचें महत्व कसं वसंतोत्सव केन्ना जाता म्हळ्यार आतां आमी वसंत काल म्हणून म्हणलें त्या वेळार तो इत्याक वसंत काल जाता म्हळ्यार ऋतू बदला म्हणून जाता एक थंडाय कमी जावन येता आनी बरें हें लागी येता चांग वातावरण लागी येता तेन्ना कसं जाता म्हळ्यार सैमा भितर फुलां ऋतूनाम राजः वसंतः अशें म्हणून काळिदासान सांगिल्लें आसता सगळे देशांत मस्त फूल जायना तितले गांवांत जाल्यार जाता त्या वेळार आतां जाल्यार आमगेल्या गांवांत परत उत्तर भारत आशिल्ले तितले नमुन्याचें फुलाचें हें ना जाल्यारय हांगा आसता हांगा आमगेली फूल आसता मोगरें आसता हांगा चांपे आसता केदक आसता दुसरे कडेन गेल्यार ते पळय तुका विंगड विंगड कलराचे रंगाचे फुलां दिसता पळय ऋतुचक्राच्यो युवकाल वसंत मास अशें म्हणून ते फुलां हाजेर दाखयता लागी आनी एक भोव सुंदर एक चित्रण तुका दिसता तांत भितरी एक पक्षी बशिल्ली दिसता जाल्यार ते रंग काळे आशिल्ले निमित्त ते दोळ्याक वचीश ना जाल्यार ते कशें दाखयता म्हळ्यार आंब्याचे बागायत दाखयता आंब्याचे तोट दाखयता आंब दाखयता आंबाच्यो रूख खंय म्हळ्यार ताजेर रुखार कोण आसचे म्हळ्यार कोगुळ आसता अशें एक ते कोगुळाचे एक वैशिश्ट कसं नाही म्हणाले एक सुंदर एक हें आसा कसं म्हणार दोनी पक्षी काळे काककृष्ण हा पिककृष्ण हा म्हणून दोनी काळेच रंगार जाल्यार केन्ना तांकां फरक करचे कशें केन्ना म्हळ्यार वसंत काल आगमने काका पिका हा म्हणून काळो त्या वेळार मागीर काका करता जाल्यार कोगुळू पंचम स्वरारी आपयता अशें म्हळ्यार ताजे खातीर ताका संबंद आसा तसो न्हू लोकांचें चिंतन कसं म्हळ्यार माघ पंचमी कशी आतां चैत्र वैशाख म्हयनो आमगेलो 12 म्हयने आसा न्हू तशें आमगेलो माघ म्हयनो येता माघ म्हयन्याची पंचमी कशी वो वसंत अधिदेवत वसंत ऋतू माधव वसंत माधव म्हणटात तो अंत भितर सैम्यांत म्हळ्यार प्रकृती भितर भूंय तळ्यार येता आनी त्या दीस तो कोणूची कोगुळ आपोवच्या सुरू करता अशें म्हळ्यार एक आमी कान दिल्यार आयक पडटा चिंतन आपयले दिसता रूख आसल्यार आनी केला आयकच रूख आसल्यार मात आमकां आयकुचें मेळटा तसो न्हू रुखाची एक संपत म्हळ्यार आसा पळय ती वायट करचे नाची ती सैमा भितर व्हड व्हडली रूख आसताची ती दवरून घेवपाची आंब्या रूख तर आसा जाल्यार ताका बिलकूल पाडोवचें नाचे ताका सुंदर एक फळ आसा आनी ताजे आंब्याचे आमी ते अंकूर म्हणटा पळय चिकरू म्हणटा पळय तें पळयल्यार भारी संतोश दिसता की वसंत मास आयलो अशें म्हणून दिसता आनी तेन्ना ते माघ पंचमीक आयलो तो वसंत ऋतू सगळे म्हयने थंय जावन मागीर फाल्गून मास येता फाल्गून मासान तूं भितर फाल्गून पुण्येक होळी म्हणटाच आसता ताजे नंतर 4-5 दीस पंचम येता रंगपंचम येता रंगपंचम मेरेन वसंत माधव वसंत ऋतू हे भुंयचेर आसता अशें म्हळ्यार एक प्रतीत म्हळ्यार आमगेली एक नंबीक ती आनी आमी पळयल्यार आमगेल्या दोळ्याक दिसता मनाकय कळटा आनी आमगेल्या हाका आत्माक ताजो अनुभव जाता आता माघ पंचमी म्हळ्यार हे आमगेले इंग्लीश कॅलेंडरा प्रमाणे जानेवारी येवची एक फावट जानेवारी येता एक फावट फेब्रुवारी येता हां तशी फेब्रुवारी साकून मार्च ताय आसता सो अशी एक फेब्रुवारी आनी त्या दाखून मार्च सगळें एक एप्रील सुरवात ताय वसंत मास आसता आता कितलेगी कडेन हे फसल कटावाची वेळ हार्वेस्टिंग म्हणून म्हणटाची हाका आनी वसंतोत्सवा संबंध आसा न्ही वय ना आतां फसल केले कुडले म्हळ्यार हार्वेस्ट जाले कुडले मनशान आपण कष्टीक जीव आशिल्लो आसता पळय हें वाडोवन हाडलो ताका
भार एक संतोष मेळटा. इतले फसल आयले अशें आमी 2 चित्रण हांगा दाखयलें आसा. एक भारताचे उत्तर पूर्व ईशान्य दिकांत आसचें आसामा चित्रण दाखयलां. हे 2 दाखोवचें कारण कितें? आमगेलो देश एक, आमगेली संस्कृताय एक, आमगेलें चिंतन एक. भासा वयर वयर पळयतना वेगळी दिसच्या पुरो. आतां आसाम भास आनी आमी उलोवची कोंकणी भास दोनी इंडो आर्यन भास. ताजें मूळ एक आसता आनी आमगेलें चिंतन एक आसता. पण थंय तांणी ते हाजे वेळार फसल काडचे वेळार कटाव करचे भितर तांणी बिहू म्हणून नांवार करतात. एक फावटी जानेवारीन जाता, एक फावटी एप्रिलां भितर जाता आनी मध्यान तूं होळी वेळार आसता. आनी हांगा आमगेल्या गोंयांत आमकां हें कळेलें दिसता. थंयच आमी हें फसल काडचे, गाद्यां भितर शेतां काडचें हें आमकां दिसता. हे त्या वेळार आमगेलें एक विशेष नांव जावन गोंया भितर ही वसंतोत्सव चालती आसता. थंय नकरून प्रारंभ जावन सगळो एक लांब कितले दिसाचे 40 दिसाची एक परब चालतींत आसता. आनी आमगेले कोंकण सिमेंतूय ह्या वेळार आसता. तुम्ही ऑलरेडी सांगले कसं काळिदासान ऋतुसंहारान वसंतोत्सवा विषयी सांगला म्हणून. तशीच दुसरे खंयचे एक साहित्याक पुस्तकांत कसले पुरावो मेळटगी आमकां? वय आसता. भासाले महाश्वेता म्हणल्यार काव्यां भितर आसता. कल्लण राजतरंगिणी पुस्तक बरयलो ताणें सगळें काश्मीराचे राजमनेतनाची काणी बरयली. तांतूं भितर दिसता राजतरंगिणी दिसता पळय तुका. आतां ते काश्मीरा भितर पडलेलें ते देवळा चित्रण दाखयलां. बट राजतरंगिणी पुस्तक ताणें बरयलें आसता. बिल्लण कवी म्हण आशिल्लो. बिल्लण कवीन चौरपंचाशिका म्हणून एक सुंदर कथानक बरयलां. तांतूय पळोवचें मेळटा. हांगा दुसरे वेगवेगळे भाशेचे गुजराती, मराठी, बंगाली, कन्नड पुरा भाशेचे आमगेले कोंकणी भाशेचे आनी वेगवेगळे काव्यां भितर वसंतोत्सवाचे एक उल्लेख आसता. आनी पळय काश्मीरांत हे 2 कडेन तूं तावळे फसल काडचे, कटाव करचे म्हणून प्रश्न घेतलो तुवें. हांव पळयलें 2 वेगवेगळी राज्य ती. एक तांतूं भितर दिसता काश्मीर पळय, हे एक तांतूं पंजाब. एक कडेन पंजाबाचें हें दिसता आनी त्या बदीन आमकां काश्मीरात दिसता. ते 2 लागीं राज्यां वेगवेगळी 2 संस्कृती आसता. जाल्यार हें परब पळय एका वेळार आमकां उदेन येयलें दिसता. पळयतना आमकां वेगळींच लोक, वेगळी भास, वेगळी जात अशें प्रमाण येता. जाल्यार आमगेली एकठांय आमचे भितर दिसून येता. अशी हाजी परंपरा चालतींत आसता. आमगेले भास वेगवेगळे जाल्यार प्रकृतीन आमकां सगळ्याक एक वट्ट केला म्हणून ते हंतूची आमकां दिसून येता. तशी आतां दुसरी प्रांत्यांत पुरा तांणी सुग्गी म्हणून करताची दुसरी कसं पुरा खंय पुरा करता जाल्यार आतां करचे पुरा राज्यांत करताची. तांगेले एक वेळ आसता, कालांत आसता. आतां दक्षिण भारतांत आयल्यार आमकां संक्रांती वेळार करता आनी ते आसता. आतां ओडिसा भितर दिसता तुका हें पळय समुद्रा तिरेर आशिल्ले निमित्त तुका दिसता पळय तें म्हापश्यान समुद्र दिसता. ते ओडिसा भितर करता. थंय तांणी बसंत पंचमी म्हणून करतात. ओडिसाचे एक रेवेचे एक कलाकार प्रसिद्ध पटनायक कलाकार ताणें केलें पळय. आनी थोड्या जाग्यांत कसं करता म्हळ्यार बसंत पंचमीक सरस्वती पूजा करता. आनी त्या सरस्वती पूजनाचे पळयल्यार इतिहास पळयल्यार हांगा खंय ओरिसांत ಸ್ವಲ್ಪ चड आसा म्हणून सरळम्मा म्हणून तांणी आराधन करतात. आनी ते लागींच पळस पळय तुका बिहू म्हणून आसता. ते खंय आसा ते आनीक वयर आसा. ईशान्य भितर आसा, आसाम भितर आसा. आसाम, मणिपूर, बंगाल पण सदां एक सदांचे तांगेले अपनापण म्हणटा पळय अपणायतन तांकां आसता. पळयतना आमकां दोळ्याक पळयतना एक लागशी दिसता. थंय आमकां पळोवचें मेळटा. तशी आतां आमगेले ते जालें तशीच आमगेले आनीक एक स्लायड आसा. तांतूं हिमाचल प्रदेशांत आनी कोंकण प्रदेशांत कशा नमनेचे आमी आचरण करताची वसंतोत्सवाचे म्हणून दिला. हाका खंय एक आमगेलें एक साम्य आसा. जे खातीर हे 2 चित्रणां आमकां लागीं दिसतात. हिमाचल प्रदेशांत दुगरी म्हणून नांवार आसा. दोंगरी कितें, डोंगरी कितें कित्याक म्हळ्यार हे हिमाचल प्रदेश सगळ्यांचे दोंगर म्हळ्यार गुड्डकाळ म्हणटा पळय कन्नड भाशेन सांगलें ते सगळे प्रदेश तशी.
साधारण ते वसंतोत्सवाच काल येतना तू एकदम पक्कने तुका रस्त्यार वतना एक 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 हांगा डोंगरार दखून सरांच एक 25-30 जाणां लेखक हे सकयल देवनेच दिसता वजा पत्ता येताची एक देवील एक मुर्ती घेऊन एक ल्हान पालखीर दवरून सकयल येताची अनेक कडेन दाखोवन येताची अशी वेगवेगळ्या जाग्यार येवन एक व्हड मैदानाचेर तांणी मेळून एक परब करची आमकां एक पळोवचें मेळटा आनी तो थंय वसंतोत्सवाचें एक प्रतीक जावन आसता. तशीच आमगेले आनीक एक स्लायड आसा तांत आमी फसल कटावाच्या विशयारी चित्रण दिलें आसा. वय त्या वेळी तेंची ते कडच्यान आमकां पंजाबाचे दिसता तुका ते पळयलें कुळें कळना पंजाबात त्यांनी ते तांगेलें एक नातें आसा वय बांगडा नाते म्हणून म्हणटाची आनी एकठांय देखूचें आनीक सकयल तें आसूचें संक्रांती ती मद्रास म्हळ्यार तमिळनाडू म्हळ्यार दक्षिण भारतांत तसले एक प्रकार आसा तसले एक परब चालती आसा हेचे वेळारी अशें म्हणून दाखयता जाल्यार हाजे फुडलें तुका स्लायडान भितरी ते एक हिमाचल प्रदेश दाखयल्लो न्हय आनी एक सुंदर एक चित्रण आसा. आनी सुंदर चित्रणां ते मुखार पळया म्हूण लेखचें हांवें. नाही तें आसा एक ते बाळी ते प्रमुख हें आसता ते दोंगर हिमाचल प्रदेशाचे एक हें घालना न्हय हाजे म्हापशेचें आसा पळा ते कोंकण प्रदेशाक कसालें म्हणून पळय आतां ह्या कोंकण प्रदेशांत तुमी ते डोंगरी म्हूण एक दाखयलें हाजे विशयार आमकां आतां तुमी गोंया साकून आयिल्ल्या कारण हांव तुमगेल्या निमगुच्या इच्छी पावता त्या डोंगरी म्हळ्यार कसालें. पळय तेंचे डोंगरी म्हळ्यार दोंगरार आशिल्ले सो देव हे दोंगरार आशिल्ले देवाल एक हे वसंतोत्सवाची एक पुजा सो ह्या स्लायडान मेनली दाखयलेलें कशें म्हळ्यार हिमाचल प्रदेशांत ते आसा हांगाय आसा. सो ऑल्दो आतां आमगेले सगळे देशांत आमगेले मनोवची एक पद्दत विंगड आसच्या पुरो बट पुरा कडेन आमी मनयताची आनी टू द एक्सटेंट आमगेले सिमिलॅरिटी आसा डोंगरी आनी डोगरी सो ते दोंगरा निमित्त तशी म्हणून दोन कडेनय देवाल पूजन जाता म्हणून म्हणटा. तशीच आतां मुखारसून पळयल्यार आमी आतां कोंकण प्रदेशांत पावल्यार कोंकण प्रदेशांत शिगमो ह्या शिगमोत्सव म्हणून करताची गोंयांत ते एक राज्य उत्सवय म्हणून हांव लेखता. तशें आसतना ह्या शिगमो म्हणून गोवांत आचरण करूंक कारण कसलें आनी हाका तयार कसो प्रमाणे करताचे. आतां शिगमो म्हळ्यार एक लोकोत्सव सगळे कष्टकारी समाजाचे लोकोत्सव तो सो ते गोंयांत ओन्ली एक समाजात मात म्हण न्हय सगळे लोक मनयताचे आनी तांत तुका द मेन एक कसो म्हळ्यार सुग्रीष्मक म्हळ्यार एक संस्कृत शब्द दाखून शिगमो हो शब्द येयला. सुग्रीष्मक म्हळ्यार ग्रीष्म ऋतूक येवकार देवन वेलकम करच्याक हो उत्सव एक आनी अनेक कसं म्हळ्यार सुग्गी महो म्हणलेले प्राकृत शब्द दाखून हे आयला. सुग्गी महो म्हळ्यार सुग्गी आतां आमी म्हळ्यार पीक फसल कटावाचे टायम सो सुग्गी म्हळ्यार तें आतां गोवांत नॉर्मली कशें आसता आमी शेत रोवचे केन्नाय पावसाळ्यांत सो गोव्यांत दोन पंत शेत रोवताचे वन एक पावसाळ्यांत आनी एक आसता ऑक्टोबर सुमार पावस जाल नंतर तेन्ना भूंय तयार जावन आसता वय ताका वांयगणा शेत म्हणटाचे म्हळ्यार पुढे परत तांतूक मे बी वांयगण जो चड आशिल्लो दिसता आसच्या पुरो बट ते दोन टायमार शेत वयता नांव आजी काही उरला वांयगणा शेत म्हणून आनी खबर कन्नडांत ताका हिंगारू मुंगारू म्हणाचे हय तशी आसता खारी क्रॉप रब्बी क्रॉप म्हणून नॉर्थ इंडियाचे आमकां तशी म्हणटात. आनी ह्या वांयगणा शेता टायमार तांदूळ मात्र न्हय जाल्यार वरलेल पुरा मिरसांग तशी पुरा मस्त आसता आनी तरकारी पुरा मस्त आसता आनी हे रेडी जावचे टायम म्हळ्यार हे आतां शिगम्या टायमार शिगम्या टायमार ताची फसल कटाव आसता ताका तांणी सुग्गी म्हणटा सो सुग्गी मनोवचे वेळ म्हळ्यार शिगमो. तशें जाल्यार फसल कटाव जातना एक समृद्ध जावन आसताची आर्थीक जावन बळवंत जावन आसताची तशें जावन एक उत्सव म्हणून एक आचरण सगळे ते शेत वोवचे टायमार पुराजन मस्त कश्ट करताचे सो ते जावन तांकां एक रेस्ट थोडे मेळून एक मनोवचे म्हणटा एक संतोषाचें आचरण. म्हाका दिसता आमी ते आतां भूमाता भूंयक आचरण करचें एक चित्रण तूं घालें त्या चित्रणा भितर थंय थेम तसलेच एक भूंय दोंगरी हें करताची हांगा एकली भूमाता दाखयताची म्हळ्यार आतां तिणें सांगलें म्हणके
प्रश्न म्हणून सांगला म्हणजे थंय फसल येता फसल म्हळ्यार शेत येता मनशाक प्रमुख जाव कसो एक पोट्टाक वय ते दिवचे कोण म्हळ्यार ते भूंय आसून म्हण त्या खातीर म्हाका दिसता तिगेल पूजन पयल्यान पयलें ते करताचे हे वसंतोत्सव मानतना एक शिगमो मानतना अशें म्हणून म्हाका दिसता पळयल्यार तशीच तुम्ही हाजी फुडली उपाख्यानान सांगील म्हाका उडगासू हा. एक भुंयचे पूजा म्हळ्यार भुंयचे वय. सकडे आमकां दितल वय, मनीशी वय. तशेंच तांणी तिका एक सांतेरी म्हणून गोंयांत तो वय वय ते नांव आसता आसता. वय वय आतां आमी मुखार पळयल्यार आतां हे शिगमो एक कारण तुमी सांगलें कशी आमी आचरण करता वय. जाल्यार एक आचरण करता जाल्यार ताका एक तयारी म्हूण एक आसता एक प्रिपरेशन म्हणून प्रिपरेटरी फेज जे म्हणटा आमी त्या आतां कशी करताची गोंयांत आता गोंयांत तूं हे शुद्ध नवमीक शिगम्याचे पुरा प्रिपरेशन चड जाता आणि ते रंगपंचमी मेरेन मनयताची सो सगळे कोण तो एक 11 दिवस हे शिगम्याचे उत्सव मनयताचे ते आतां तांतूंय 2 नमन आसा धाकटो शिगमो आनी व्हड शिगमो म्हणून धाकटो शिगमो म्हळ्यार सांज शिगमो आनी व्हडलो म्हळ्यार व्हड व्हड शिगमो. सो बट तांतूक बदल धाकटो व्हड तशें कसलें ना सुरवेर आयिल्लो तो धाकटो मागीर आयिल्लो तो व्हड शिगमो सो चड जावन दक्षिण गोंयांत तूं धाकटो शिगमो आसता आनी उत्तर गोंयांत तूं व्हडलो शिगमो म्हूण आसता तांतू कसले आचरणांत व्यत्यास आसगी म्हळ्यार टायम पिरियड चेंज आसतगी वय ते फस्ट वय शुद्ध नवमी दाखून पुनवे मेरेन धाकलो आसता आनी नवमी पुनवे नंतर रंगपंचमी मेरेन व्हडलो शिगमो म्हणून म्हणटाचे सो कांय प्रत्येक गांवांत तूं प्रत्येक शारांत थंय देवळा प्रमाणे पुरा एक मनोची एक विधी विंगड आसता पुरा कडेन सेम म्हूण ना विंगड विंगड आसता सो कांय गांवांत 1 दिसाय आसता शिगमो कांय गांवांत 4 दिसाय आसता सो तशें ते विंगड विंगड जाता आसता आतां हांगा चित्रान पळयल्यार आमकां एक पुरा जन एकठांय येवचो एक जागो दिसता ताका मांड म्हणून म्हणटाचे सो हे मांड एक देवळा लागींच आसता आनी हे कोणालो एकल्याल जागो न्हय एक सामुहीक मालिकेत जागो सो हे सार्वजनीक आसता वय 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 सो हो मांड एक लायकून पुरा जनान राखून दवरलेलो जागो आसता हो सो ह्या मांडारी हे आमगेले शुद्ध नवमीक सांजवेळारी पुरा घरांत एक गांवची पुरा घरांत एक दाद मनीस येवन एक रिप्रेझेंटेटिव्ह पुरा जन हांगा मेळटाची आनी पुरा घरांत देखून एक तेल वात पेटोवचें आसता जळोवचें आसता वय पणती वय सो बेसिकली तेलाच वात जळोवचें आसता वय सो तेन्ना एक थंयचे आमगेला थंयचे ग्रामदेवताचें एक आव्हान करचें आनी थंय शेत म्हणटना सीमे देवताचें आसता सो सीमे देवता ग्राम देवता थंयची दैवत पुरा जनाचें पुरा देवालय आवाहन करून मागीर शिगम्याक सुरवात करची म्हणून सगळी परब करता जाल्यार पयल्यान पयले देवाले अनुग्रह घेवपाक एक तत्व भारतीय तत्वाचें एक हें तातूंत भितर दिसता आनी एक म्हाका तूं दिसलें तुवें ते नवमीक म्हण 2-3 फावटी सांगलें आतां आमी वसंत येतना तो फाल्गूण पंचमीकची येता अशें म्हण माघ पंचमीक येता म्हणना जाल्यार गोंयांत तूं हे शिगम्याची परब फाल्गूण महिन्याचे नवमी देखून सुरवात जाता आनी ते म्हाका दिसता कसं म्हळ्यार फसल वेगवेगळे आसा पळोवप वेगवेगळे म्हळ्यार एकलो तांदूळ कराची चड वेळ जावका आनी रांदय काय कर जाल्यार उणी वेळ जावका तशी आसतलें म्हणलें तशें ते सांज शिगमो आनी व्हड शिगमो म्हणून ना तांतूक दक्षिण गोंयांत आनी उत्तर गोंयांत तांतू मस्त डिफरन्स आसना आसना ना 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 म्हळ्यार म्हाका दिसता परबे आचरणा भितर मस्त काय फरक दिसना ताका एक हें जावन कसं ट्रेडिशनली म्हणटा पळय ताका धाकटो न्ही व्हडलो म्हूण एक नांव दिलां म्हूण दिसता म्हाका पळयल्यार तशीच मुखार सून आमी आतां मांड करतरी दुसरे कसं नमनेची पळय तयार करता आतां मांडान तोची कशें आसता म्हळ्यार आतां एक त्या सुरवेर आवाहन करचें म्हळ्यार ताका एक शिवड म्हण एक आसता एक गाणें आसा एक सॉंग आसता ताका शिवड म्हण म्हणटाची सो शिवड करतरेची प्रत्येक गांवांत तूं मेळ म्हूण आसता आतां तातूंत तुका खेळगडी आसताची आतां शिगमो वाजोवचे आसता पळय तातूंत तुका ढोल ताशे पुरो आसता हें करतल्यांक खेळगडी म्हूण म्हणचें सो प्रत्येक गांवांत तूं एक असायन्ड खेळगडी आसताची एक गांवांक एक 25 खेळगडी आसल्यार तांकां अशी विंगड विंगड हांगा तुका एक गांवांत वापस वांगड म्हूण आसताची सो खेळगड्यांक वांगडांत वांटून घालताची सो 25 आसल्यार तूं 5 ह्या वांगडाक पंथ म्हणलें
हा तशीच तशीच, वय हा. पार्ट्स ऑफ एक गावाचे गावाचे पार्ट्स वय parts, सो एक एक वांगडाक एक 5 खेळगडी 5 सो ते 5 जण मात्र त्या गावांत वचून शिगमो वाजयताचे म्हणजे एक गांवांतून खूब लोक वोट मेळयले हाका तुमी ताका मेळ म्हणताचे मेळ म्हणटात आतां ते मेळा ते वांटी करताचे वय ते वांटी करून तूं हांगा वसा तुमी हांगा वसा वय. तुमी अशें करच्याक वय. तांकां कसं नांव म्हळें तें एक खेळगडी एक कुडतो एक कुडकुतो वय कुडको वय सगळे म्हणून खेळगडे एक 25 असल्यार 5 कोण तुम्ही हें करताचे तांकां वांटून दिताचे तशें सो तांणी आतां हे जात्रेची आतां कांय गांवांत सपोज एक दीस शिगमो असल्यार तांणी घरा घरा वचनाची सो देवळांत वय देवळां सुत्तूच वाजयताची पुरा जाण देवळांत येवन थंयची शिगमो मनयताची ना जाल्यार तांणी ते वाजयतना ताजे पद म्हणून की गायन वय, असतली त्याचे शिवड पद म्हणलें असता. ना शिवड म्हणल्यार फर्स्ट मांडार मांडार करचें, जावचें हा. ते आवाहन करचें वय ते एक प्रार्थना रूप वय. वय ते प्रार्थना तांतू म्हळ्यार ते गांवां देखून विंगड विंगड आसता म्हळ्यार गांव ग्रामदेवतो चेंज विंगड आसता सीमे देवतो विंगड आसता ते डिफरंटाची विंगडाची आनी हे शिगम्या पद म्हळ्यार आनीक ते एक 2 पंक्तीचे मात्र आसताचे पद ते वाजोवन घर घरा वय, वाजोवचें. त्यातले त्या घराच्यान कसले तांकां देणी दिवचे आस गी वय घराच्यान म्हळ्यार कसं जाल्यार तांणी एक आतां खेळगड येतना तांतू मध्ये एकलो हें आसता तांणी येवन घरान तूं कशें करचें म्हळ्यार एक घरकान्नी न्हू तांकां आरती कोर न्हू तांकां म्हळ्यार बेजिकली तांकां रेस्पेक्ट दिव न्हू तांकां आरत कोर न्हू तांगेले हातांत एक पोळेर दिवचें आसा त्या पोळेरान तूं एक तांदूळ कुंकुम एक स्मॉल साना वात म्हळ्यार दिवो वय. दिवो आनी गोड्डा कोडकोय आसता सो ते तांगेले हातां दिवचे आनी प्रत्येक घरा मुखार एक तुळस आसता सो तुळशी मुखारी एक दिवो जळोवन दवरचे आसा आनी ह्या खेळगड्यान त्या हातान तो पोळेर घेवन तुळशीचे एक 5 सुत्त काडचे आसा तशीच हे खेळगड ताका मागशीची खेळगडी वाजयताची एक 5 सुत्त काडटा ताचे ते शिगम्या मेळ म्हणून ताजें चित्रण आसा की ते घरा भितर हें करून वय वय आनी खंय की आसा हांगा नेक्स्ट आनीक मुखार आसा मुखार आसा वय आनीक वय हें. हांगा दिसता उजव्यान दिसता वय. मेळ आनी खेळगडी वय हां. सो तशें आसता सो त्या प्रत्येक घरा वचून अशी वाजयताची ओहो वय त्या खंयचे एक पंगडाच्यान करची गी म्हळ्यार एक ताका जात एक सीमीत आस गी म्हळ्यार वाचप्यांचे तशें कसले आस गी ना तशें कसलें ना पुराच्यान एक एक वांगडा देखून एक एकलो आसता तांतू हा हा म्हळ्यार आतां तो इतलो व्हड तो ढोलक शी दिसता पळय वय, वय, वय. तो घेवन येताचे वय घेवन येताची ओ वय त्या वाहूंक न्हू मागीर वापस एक घरा पुढे पुरत आनी माथेरान घेवन वचिला ते एक गाडयेन ते गाडी आसता तांतू घेवन एक सगळें तांकां घेवन वचचें आतां घरा हांगीची एक घरा येता म्हणून म्हणतो वय ओ तांकां घरकान्नी एक आरत्यांनी दाखोवन वय. गौरवारी तांकां वय हें कर. सो आनी तांणी मागीर कोड न्हू मागीर त्या घराक एक आशिर्वाद दिताचे एक सुख समृद्धीला भोगून एक आशिर्वाद दिताचे आनी हातूंक अनेक म्हळ्यार एक तांणी खेळगडी मात्र न्हय सगळे गांवांचे लोक एकमेकाल घरा वताचे सो इट इज एक सौहार्द सौहार वय 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 पुरा जन एकमेका वय, मेळ मेळटा, न्हू मेळ हें न्हू म्हणून. येवचें. आनी मागीर हाजे नंतर प्रत्येक घरांत जेवणय आसता सो तांणी एक ह्या घरांत येवन जेवचें म्हणून सो आमी एकमेकाल घरा वचून जेवण करून पुरा लायक हें करून हें करचें. एक वय. संतोष वाणचें संतोष म्हणून. वय 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 आतां इतलें पुरो करच्याक म्हाका दिसचें हाका तांकां पयशे खर्च जायना एक तांकां एक दान रूप जावन दिवचें क्रम आसा की घरा येयले तर वय त्या पोळेरान तूं पोळेर वापस हाड दिता ना घरकान्न तांकां हें कर न्हू एक दान दिता वय अशें करून. दान दिवचें आसता हां, हां, हां. सो तें जाता आनी मागीर प्रति दिसा कशें आसता म्हळ्यार हे शिगमो जात्रेची एक दिसान पुरा जाता म्हणना शिगमो जात्रेची वापस त्या मांडार वता प्रति दिसाक वापस मांडार वता आनी थंय मागीर ताजे रात्री आतां पळयलें चित्रण पळयलें धालो हाजे पयलें ताजे पयलें आशिल्लें हाजे पयलें धालो. चित्रण आसा वय फुगडी वय सो नाही, आधी ताजे फुगडी, पयलेंचे 13th हां वय. ये सो हां वय. नाही, हाजे ते- नेक्स्ट हे मांड मांड. सो ह्या मांडार तांणी वापस येताची आनी मागीर एदोळटार ओन्ली दादलो मनीस मास आशिल्ले आनी तुका मागीर बायलाली आसता हे धालो धालो. धालो आसता एक एक कडेन घोडे मोडणी म्हूण आसता हां तेची वय वय एक एक कडेन फुगडी आसता सो डेली रात्री सदांच रात्रीक
त्या मांडा सुत्तू हे पुरो तांणी करचें आसता खेळचें आसता धालो खेळचे आसता फुगडी खेळचे आसता तशें आसता ते धालो म्हळ्यार कसं म्हण ಸ್ವಲ್ಪ एक विस्तारान सांगता म्हळ्यार ते कसं जेवची तंत म्हणून डान्स ना एक डान्स एक नृत्य वय आनी तातूंत तुका मेनली बायल मनीस आसचे आनी दोन सायडान बायल मनशा एक ग्रुप आसता आनी एक क्वेश्चन निमगेल्या प्रश्न निमगेल्या वर हें करचें आनी त्या सायडान तांणी त्या गान रुपान ताचें उत्तर दिवचें एक गान आसता जाल्यार एक जानपद शैली वय ताजे खंयचे तांणी म्हणचे पद काय येताच की तुका जस्ट सुरवे वयच मात श्री धालो गे बाई धालान खेळुया ग बाई धालान खेळुया मग ताच नेक्स्ट एक खंयचे मागीर क्वेश्चन कशें एकच आसता एक प्रश्न आसता सुरवेक यो यो म्हूण करून तापोवचें सो तशें दोनी सुंदर सायडान आसा ताका सुंदर नेवचें आसता ते सुंदर आसा वय वेगवेगळे प्रश्न निमगोचे हें आसतात भितर वय सो धालो जेवन मागीर तांची फुगडी आसता मागीर नेक्स्ट दिसा वापस मेळ वापस दुसऱ्या गांवांत वता दुसऱ्या वांगडांत वता सो ह्या जावतारी हें चालू आसता हें कसलें हें फुगडी फुगडी म्हळ्यार बायल मनशांनी खेळचे वय तांतू वापस पुरा गांवाची बायल मनशां येताची आनी स्पेसिफीक डान्स करतले म्हणणे पुरा जना बायल मनशांनी येवन तांकां एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट म्हळ्यार आमी अशें पळयत की गोंया भितर पुरो गोंयकार बायलांक इम्पोर्टंट नृत्य थोडे पुणेची एक आयडिया आसता म्हळ्यार पुरो जण एक कलाकाराची त्या दृश्टीर पळोवचें खंयचे जाती भेद म्हणून ना पुरा जनांनी येवन करचें जाती भेद ना बट तांकां एक एक म्हळ्यार एक एक जमाती प्रमाणे मनोश एक पद्दत विंगड आसता सो तांगेल मान विंगड आसता हांगेल मान विंगड आसता पुरान ते नृत्य संगीत आशिल्लें आनी सकडाक एक एक गान येताची वय आता ते घोड्याचे केलं घोडे मोडणी वय ते घोडे मोडणी भितर आता ते एक खाली एक सांकेतीक खेळ की ताजी फाटल्यान काय एक इतिहास आसता घोड्यार धांवन आयिल्लो व्यक्ती अशें कसं म्हणून एक सांगता काय आसता कितें तांतूकात कसं म्हळ्यार एक अशें म्हणटाची की दसरो केन्ना युद्धाक आनी वतना वय उजवे आशिल्ले झुजा गेलेले आसता तांणी आतां ऑक्टोबरांत हें आमकां दसऱ्यांनी जावन युद्धा वचचें आशिल्लें सो युद्धांनी जावन येवची वापस येवची काळ म्हळ्यार आतां आनी तेन्ना तांणी विजयी जावन आयिल्ले तांकां स्वागत करचें घोड्यार रावन तशें एक सांकेतीक खरे घोडे ना 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 ते घोड्याचे वेस मात्र घालचे तांतूक एक तलवार धरलेले दिसता तलवार नृत्य पुरो आसता वय म्हळ्यार म्हाका दिसता कसं हे दसरा वेळार आयुध पूजा म्हणून एक आसता ती आयुध पूजन करता आनी तो एक जैत जावन विजयी जावन येता तो घोड्यार येता म्हळ्यार एक सांकेतीक म्हळ्यार कितलो बदलावण जाल्या पळय आतां आधुनीक येता म्हणटा भारी सुंदर आसता ते शिगम्यान तो कसं तरीकेवार आचरण पळोवचें मेळटाच वय एक म्हळ्यार अशी आतां म्हळ्यार मेळ आसता अनेक कडेन मस्त कडेन सत्री घेवन वचची क्रम आसता त्या सत्री म्हळ्यार एक हांतू एक दिसता हांतू एक हें शिड्यो उजवे आशिल्ले गुडी म्हळ्यार एक खांबशी खांब्याक वय राबताची अनेक वटेन एक मनशाक बांदिल्लो आसता वय आनी ह्या सायडान ह्या लोकांक राबील कडेन तांणी ते फुल्ल सुत्त गुंडा वचचें आसा अशें ते गुंता वय आनी तो मनीस अनेक सायडान अशें वयर आसता आतां पळोवचें मेळटा की वय हें आसा मस्त कडेन आतां शिगम्या वेळार तो एक कडेन एक देवळान तो जात्रा जाता त्या वेळार हें आसता तेन्ना ते गडे हें करचें आनी अनेक आसा म्हळ्यार गुडी बांदूची म्हणून एक आसा गुडी बांदूचें हें एक चल्यांक आसता चित्र नाही आसता वय कसं दिसता वय तांकां शीश रान्नी म्हळ्यार हें शिगम्या वेळारच जाता हें काणकोण भागांत आमकां दिसता काणकोण म्हणजे दक्षिण गोंयांत तांकां तुका अशें म्हळ्यार तांकां एक गड म्हणून आसता हें शिवड पुरो जावन जातरेची लास्ट दिसाक आमगे पुरो मेळ जावन येतरेची पुरो जनाक एक शुद्ध हरपुचें एक भार येवचें म्हण आसता सो तांकां तांणी अशी आड सोड न्हू तांगेले माथ्या वयरी शीत करचें म्हणून बुडकूल दवर न्हू शीत शिजोवचे क्रम आसा वय उज खंय आसता मदें उज आसता आतां तुमकां मदें आसता वय 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 आतां चित्रां दुवर येवचे तांतू देखून दिसता वय म्हळ्यार निदल मनीस तो कोण जावन आसता म्हळ्यार तो भक्त गी न्ही तो एक वॉलंटियर एक मनीस अशीच कोणाक भार येता तांणी भार येता गडी म्हणटाची
तांकां कशें तांगेले मातेरें कोडचें आसता मस्ते कडेन कशें आसता मागीर तांकां भायर येयला पेट्टा तांणी खंय 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 धांवता तांकां शुद्ध आसना म्हण तशी आनी खंय खंय स्मशानान धांवता अशी मुला कडेन धांवता तशी कोण कोणाल घरा वचून पप्पाश फळाचें कितें आसता लायक पप्पाय झाड आसल्यार ताजे पुरात तांणी सगळे कट करून घेवन उमटान हाडटाची वय तशें आसता मागीर तांकां हांनी पुरात सुरवेर त्या तळ्या एक प्रत्येक देवळाचे एक तळे आसता तळ्यांत पुरा न्हावनूची म्हळ्यार शुद्धीकरण करूनूच मागीर तांकां देवळां हाडचीं म्हणून आसता म्हाका दिसता हें पुरा पारंपरीक जावन एक कालाचेर एक म्हळ्यार एक शिक्षणाची एक गिट्टाई खूब नातील वेळाचेर एक नमुन्याचे थोडेशे आचरण की अशें की म्हणून म्हाका दिसता आनी आज तें एक सांकेतीक जावन चलोवन हाडटात अशें दिसता पळयल्यार ते शिडे हो म्हळ्यार कसो शिड्यो म्हळ्यार एक उत्सव ताका एक जात्रा आहे म्हणटाची ते आतां बाळ्ळी सायड दक्षिण गोंयांत वापस आमकां दिसता आतां आमी पळयलें एक मदीं एक गुडी आसा शिड्यो दिसता ताजेर वयर अशें मनशां बांदून हय तो एक फुडली एक ती प्रथा आतां एक पोटाक दाबण प्रीक करून तें पुरो आसा हय 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 ते आतां तुका आमकां उजव्यान गुडी म्हण दिसता चल्यांक एक 5-7 वर्स म्हणटना गुडी बांदूची म्हण आसता तेन्ना तांकां तांणी एक 2 दीस उपास कोरून सगळे दीस देवळांत तूं रब्बून तांकां पोटा दाबण हें कोरून म्हण तांणी एक आतां एक मुखार रेडी आसाचे म्हण तयार जाता आसाची म्हण एक फायटा युद्धा दूख सोसून घेवच्याक तुका हें म्हण तशें सो तें शिड्यांत आसता आनी हें गुडी गुडी म्हणटा पुरा चल्यांक एका गुडी बांदची आसा म्हळ्यार पुरी पुरा गोत्त आसना आशिल्लें कोण कोण चल्ले आसाचे कोण कोणाल घरांत पुरा तशी ह्या चल्यांक पुरा जनाक गुडी बांदूचे म्हणून लग्नाक आनी तयार मेळटाची म्हणून पांच म्हळ्यार पुडी मस्त पॉप्युलेशन चड आशिल्लें एक घरांत मस्त चेडू आशिल्ली सो ह्या घरांत कोण कोण चल्ले आसा चेल्ले आसा कोणाक गोत्त आसना आशिल्लें तेन्ना तांणी हें दवरून करचें आशिल्लें हय आतां हें आमी तूं पळयलां आमी घरा कित्या वता आतां म्हळ्यार कित्या म्हळ्यार तेंची एक म्हळ्यार पुरा जनान मेळ न्हू एक खंयचो उत्सव साजरो करच्याक आनी एक म्हळ्यार पुरा एक त्या घराक एक आशिर्वाद दिवच्याक मुखार तांगेलें बरें जावं म्हूण सांगच्याक तशें एक प्रीत विश्वासाचे एक संकेत जावन आसता दोन नाही त्याची आता अनेक एक हांव आयकलें छत्री शोभा म्हणून अशें म्हळ्यार कसं म्हळ्यार छत्री म्हळ्यार म्हणलेल्या प्रकार प्रत्येक गांवांत तूं विंगड वांगड आसताची ह्या प्रत्येक वांगडाक एक एक सत्री आसता एक असायन्ड सत्री आसता वांगड म्हळ्यार एक ग्रुप म्हण हय 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 सो आतां व्हॉलंटियर ग्रुप म्हणत की ना हें खंयचे नमुन्यार तांकां एक विंगड करचें आसा आतां एक पटी जाती प्रमाण आसता एक पण वाठारा प्रमाण आसता म्हणजे गांव व्हड आसतना एक वाठारा प्रमाण तशी प्रत्येक वाठाराक वांगडाक एक सत्री म्हूण आसता सत्री म्हळ्यार एक आमगेले एक छत्र आमी एक छत्रसाय पंदळ आसता म्हणटा जे प्रतीत हय सो ताका त्या वेळार जावची पुरा फूल आबले फूल ताजेन पुरा सजोवचे आसा आनी हे सत्री घेवन नाचचे आसता न्ही ह्यो छत्र्यो वय 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 हांगा चित्र आमकां दिसता छत्री म्हळ्यार हांगा साती म्हणटाची वय वय ताका तितले छंद कोण ताणी सिंगार केला छत्री ताका कसले ताजे कॉम्पिटिशन कसले आसा की ना कॉम्पिटिशन आसना तेच सत्री प्रति वर्सा वापरताची बट ते ह्या वांगडाच छत्री आणि सगळे सत्र्यांक एका नमन्याचे असता डेकोरेशन या विंगड ताजे विंगड म्हण आसता कलर मात्र विंगड म्हण कलर एक असता विंगड असता म्हण ना ताजेर कसले डिफरंट ना पुरा जना सेम एका तरेचे असता सत्र्यो बट ते विंगड वांगडाचे तशी एक रिप्रेझेंटेटिव्ह वय वय आमी एक आमगेले एक पंगडाचे म्हण वय आज तुगेले हे शिगमो म्हळ्यार गोंया भितर ती आता राजपरब जाला वय राजपरब जाल्या निमित्त हे आत्मकैल चित्रण फाटीक एक 100 वर्सां फाटीसून आशिल्ल्यासून थोडे बदल आसचे मस्त बदल आसा हे म्हाका एकदम व्यवस्थित रितीरी चंद सुंदर हे आता एक रोड लायक आसाची अशी करून ताका एक चंद रूप हाड दिलेलें म्हाका तातूंत भितर पळोवचें दिसता पळयल्यार आतां आमगेले 1991 दाखोवन शिगम्याक एक राजपरब म्हणून एक हें दिलां स्थळ दिलां वय वय सो ताजे नंतर
हे शिगमो मनोज पद्धत घरा घरा मात नाही एक प्रोसेशन आणि एक फुल फ्लेज्ड म्हणजे मस्त हाजे ना साजरे करताची त्यातनं मस्त पंतक आता आम्ही 11 दीस म्हणून शिगम्यात वेळ म्हणले केले तांतूक एक एक पंत या 14 दीस तर वता आता वसंत पंचमी म्हणलं थंय दाखवून एक एक पंत स्टार्ट जाता सुरुवात जाता आता कारण कसं म्हणल्यार खूप गांव आसाची एक एक दीस एक एक कडेन करताचे म्हण ताजी खातीर एक 10-12-15 दीस वाडून वाडतात 11 दीस म्हणतात पुरा जन आपापल्या घराचे असता शिगमो नाल्यार पुरा सार्वजनिकाक कोणे नादल्यार येवचे तितले जन आसना सो तांक ताचे खातीर 3 दीस एडिशनल तांणी घालून ते साजरे करताची आनी हातू कशी म्हळ्यार आतां मस्त जन शिक्षक हाका ताका म्हण भायल गांवां आसताची आनी ह्या चेडवांक पुरा प्रेझेंट पिढीक ताजें म्हत्व कसलें कसलें गोत आसना सो इन द फॉर्म ऑफ टॅब्लोस हें दाखोवचें तांणी ट्राय करताचें ताचे खातीर आतां तुमी पळयलें चित्रां भितर आतां तांणी पुरा जन एक नमनाचे ड्रेसिंग केला धवे आनी तशी अनेक तूं पळयलें घरा चलयतात ना अशीची स्पेसिफिक ड्रेसिंग म्हळ्यार कसलें आसना सुरेख पळयलें फरक आसा फरक आसा मागीर अनेक म्हाका कसं दिसता म्हळ्यार आतां फुडली काळान तूं आमी तुलन केल्यार आतांचे जनसंख्या मस्त चड जाला तशें प्रति एक घरा वचून करचें जायना आनी जनाकय तितले एक ताळ बी म्हणना पळोवन बशाक म्हणून हे अशी सामुहीक जावन एक प्रोसेशनार येतना ते पळोवच्याक एक लायक जाता म्हणून तशी म्हणून हय बट आतां गांवांत तूं शहरांत तें डिफिकल्ट जाता बट गांवांत आनीक ते प्रति घरा वचून करचें आसता जाल्यार तांणी खंयचें गांव एक खंयचें घर एक प्राचीन आसा तांकां एक सुरवेर मान दिवचें आसता तांगेले घरा सुरवेर वाजोवचें मागीर आनी घराचे गांवचे एक प्रमुख म्हणटा ते पुरा कडेन आसता आनी हे शिगम्यान तूं बायलाल शोभाण खंयचे रितीन जाता बायलाल शोभण म्हणल्यार आतां आमगेले दिवस म्हण एक आसता पयलीं हांव म्हणलेल्या प्रकार प्रति दिसाक सांजेर मेळ जावन करता आनी हांगा येतना ते धालो फुगडी खेळची प्रथा आमी पळयलें आनीक म्हळ्यार दिवस म्हळ्यार कशें लास्ट दिसाक हें पुरो मेळ पुरा जातरेची सगळे खेळगडी हांगा येताची आमगेल्या मांडाल्या येताची तांगेले ताजे नंतर एक वापस गडे जाता कोणाक बार शुद्ध पुष्पुर आसता ताजे नंतर नेक्स्ट दिसाक साधारण एक सगळे परबेचे अखेर एक दिवस म्हूण आसता हाका तशीच म्हळ्यार हें पुरा एक 5 वर्सां चलयांक दिवस लावचे आसता ल्हान आसतना हय आनी तेन्ना ते तशीच आतां म्हणल्यार गुडी कशें चल्यांक बांदूची गुडी बांदूची आसता तशें चल्यांक दिवस लावचे म्हूण आसता तशें तेन्ना खंयचे घरांत कोण चल्ली आसाची म्हूण पुरा जाणां कळटा कोण लग्ना कार्यात मेळटाच मुखार म्हाका एक दिसता एक प्राकाचे एक नमून तो त्या प्राकांत पळोवच्या गेल्यार सगळ्याक बाल्य विवाह जेवचे आशिल्ले आनी फर्स्ट विवाह कोरून मागीर त्याच्या दारल्यान चल्ल्यान युद्धा वचचे तशें हांव लेखचें हक्क या 5 वर्साचे 7 वर्साचे चेडू आमकां धरला ल्हान प्रायर देखून करता आशिल्ले आनी कसं म्हळ्यार फुडें इलेक्ट्रिसिटी ना आशिल्ली काळोख आसता आशिल्ले आनी कोणाल घरा वचून कोण आसा पळयना आशिल्ले सो हें देवळा परबेक येताची आनी पुरा जनांक एक दिव जळोवचो आसा हांगा पुरा जनांक हाता आमकां दिव दिसता तोंडार उजवाड पडटा वय सो आतां एक देवळांत एक 200-300 जन आसल्यार इतली दिव्यांचो उजवाड कितले जाता म्हणलेले वय आनी तातूंत एक तांगेल्या हातान धरलेल्या दिव्यान तातूंत 5 हें आसताची वाद्य आसताची तातूंत एक स्पेसिफीक टायपाचें आसा सो हें तांणी घेवन देवळा सुत्तू एक 5 सुत्तू काडचे आसा हें सकाळी फाल्यार जाता काळोख आशिल्ले वेळार सो हें पुरा देवाल दयेना देवाल छत्र साहेबना जाता म्हणून कशी वय सो तें जाता तें जावन मागीर देवळान तूं गुलाल खेळचे पुरो तें मागीर हाजे नंतर म्हळ्यार रंगा खेळू शिगम्यान ते आसा म्हणजे वय प्रतियंतू आसा वय आतां आमगेले करावळी प्रांत्यांत पळयल्यार खंयच्याय एक देवस्थानाच्या वार्षिकोत्सवा नंतर एक अवभृत उत्सव करताचे म्हळ्यार रंगा खेळू त्या तशें शिगम्यान आसा प्रति शिगम्यांत आसा बट ते केन्ना 1-2 दिसां नंतर की तें पुरा चेंज जाता आसता चडावत रंगपंचमी वेळार आतां हें येता हय आनी गडे दिवस पुरा जावन जातरे मागीर रंग आसता ताका गुलाल म्हूण म्हणचे ते कशी खंयचे रितीन खेळटाचे म्हळ्यार देवस्थानाचे देवळाचे अंतर्गत जावन खेळटा की नाही या मांड्यान तशी ना हें आतां एक पंथाक शिगमो पुरा जावन लास्ट दिसाक तांणी मांडार आयले म्हळ्यार शिगम्या हें पुरा जालें खेळणें पुरा जालें
आता नेक्स्ट दिवस जावन सांजेर मागीर होळी खेळची मात्र बाकी बाकी उरता, म्हळ्यार ते कशें आसता खंयचे आमगेलें काम जातना पुरो जाणां एक तिलक लावचे एक पुरे हें हा, आसा होय. तर तशी पुढे कशें अशें म्हळ्यार जमनीची धूळ तो जुळटानी लावचे. मात ते तिलक लावचे आशिल्लें ते मागीर चेंज जावन नॅचरल कलर्स म्हणून हळदी पुरो सूट जाले आजकाल गुलाल लायताचे परत आमकां तें दिसता की ते हे सगळे उत्सवाचे सुरवात ती भूंय देवी देखून करताची वय वय आणि तिलक लावचे खडेरी मातीत लायताची अशें म्हळ्यार भूंयचे न्ही मनशाला एक संबंध संबंध दिसता. आसा म्हूण एक हें आणि बी ग्राउंडेड म्हणून दाखोवचे अशा वय करून. वय 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 आता तेंच रंगाचे एक दिसता आशिल्ले ते वय हांगा दिसता आमकां गुलाल उत्सव हांगा ते मडगांवचे दिसता आमकां गुलाल रंग सगळ्यांक आवडटा आवडता हा वय 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 आता हांगा पळयतना तुमी हे आतां अशी ड्रेसिंग सिंपल म्हळ्यार गांवांत कशी आसता तशी तसता दिसता तशी, वय, वय. वय हांगा एक देवा पालखी आसता आमकां उजव्यान दिसता देवा पालखी दिसता ते हा, पालखी पालखी दिसता, आमगेल्या वय, हांगा वय. ओकळेक कशी दिसता दिसता, तशीची तशीची. थंय नासता वय वय. बट हांगा एक म्हळ्यार रंग गुलाल मात्र वापरता आनी खंयच्या विंगड कलर रंग घालनाचे घालनाचे ते एक मडगांवांत खंय की एक गुलाल उत्सव म्हणून एक नाम आसता गुलाल उत्सव म्हणटात खंयचे एक देवळांत तूं हे आयकलां? जांबावलीन तूं हा, जांबावलीन जांबावलीच आसता, मस्त हा. वय दामोदर. दामोदर हा वय, वय, दामोदर वय. बारी एक नाम वय, ऐकलं वय, वय. ताचें. खूप लोक मिळतात मेळटात वय तर प्रत्येक देवळांत हा, आसता प्रत्येक देवळांत वय. आसता. आतां गुलाल सत्रोत्सव म्हळ्यार सत्रोत्सवाची वट्टूय आसता आतां अनेक देवळांत तोपशी म्हण आसता तोपशी वट्टू आसता तुपशी म्हणारी तोपशी म्हळ्यार आतां हे शिगम्या उत्सव गुलाल लास्ट दिसाक प्रोसेशन वता प्रोसेशन सुरवेर तोरण आसता उत्सव आसता, हा. उत्सव आसता सुरवेर तोरण तोरण जाता तरेचे आमकां ते अनेक स्लायडान दिसता वय सत्री आसता तातूंत तोपशी तोपशी म्हळ्यार एक बर्ड डीश आसता वयर आतां आमी गुडी पळयली तशीची सो बेसिकली विजयाचें एक प्रतीक वय सो तें पुरो घेवन वचचें आसा आनी ताजे त्या प्रोसेशनान तो रानफूल मागीर त्या परत टायमार घालचें जावची आसा. वय त्या वेळार जावची पुरो पीक फसल त्या पुरो घेवन ते ताका प्रोसेशन घालचें आसता वय सो त्या टायमार गुलाल आसता सो वेगवेगळ्या टायमार वेळार ते गुलाल सेलिब्रेट जाता आमी सूर्य उलयल खबर आसता फुलां वय वसंत ऋतू वेळार फुलां येताची वय आणि शेत येताची ते पुरो वट करून एक दाखोवची एक परंपरा हातूंत भितर आमकां पळोवच्याक मेळटा वय 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 वय. तशीच मुखारसून अनेक एक स्लाइड आसा आमगे लागीं शिगम्यान तो रंगीन पोशाक म्हणून हे कसं सांगता आत्ती 3 तवळ म्हणल्यार ती तवळी तांणी एक पद म्हणटाची एक ही चडावत पदां एक जानपद आसताची आतां हे पोशाक घालून राबिल आसा पळय हे शिगम्या वेळार हांगा तटवर्ती कर्नाटकाक येवन राबिल लोक आशिल्ले पळय गोंयांत देखून 400-450 वर्स फाटीक तांणी हांगा राबिल आसाची हे हांगा हे शेतकार जावन आशिल्ले कुडमी समाजाच्या लोकांनी हाका वेगवेगळो पोशाक घालून तांकां माथ्याक हें पळय आबोल दिसता तुका तोच पोशाक हांगा आमच्या विश्व कोंकणी केंद्राचे संग्रहालय आसा पळय वस्तू संग्रहालय हातूंत भितर एक मॉडेल आसा पळय हेच रंग घालत आतां तुका सगळें हें कोण दाखयलें रे ते कोंकणी ते लोकगीत तातूंत भितर आयकुचें मेळटा हां पळय ही लोकगितां सुमार वर्स फाटीक तांगेलो मेळ न्हू तांगेलो उलयतना बरोवन घेतली लोकगीत ही तांतल्याक बरोच क्रम ना आशिल्लो पूण ताणें म्हणटा आशिल्लें हें आमी बरोवन घेवन कसं दाखयता म्हणून आमकां तरी विशेश जावन बरयलां पळय तातूंत भितर ती एक दोन हें आसाची कसा म्हणून म्हळ्यार मगधाचो रायो गेलो मथुरेक हें आमकां भागवतां भितर ही काण दिसता परत आमी सूर केलेले आसा पळय भागवताचे हातूंत भितर दिसता पळय आतां जाल्यार ती परंपरा आमी दाखोवन येता आसाची मगधाचे राय म्हळ्यार जरासंधान मथुरे वयर आक्रमण केलें तांणी काणी सांगता आसाची एकल्याक मगधाचो राय गेलो मथुरेक कृष्णान व्हेल्ले लोकांक द्वारकेक ही कथा आमकां भागवतांत मेळटा आज तांणी ही म्हणटा आसाची ती तांगेल्या हातां भितर ते घुमट आसा ते घुमट वाजताची तांणी सुत्त रंग भोंवताची पद म्हणटाची नृत्य करताचे म्हणटाचे द्वारकेचो कृष्ण गेलो कुंडीनपुराक ही खबर आहे आमकां भागवतां भितर वाचच्या मेळटा रुक्मिणीक लग्न करून मान राखूंक ही पळय ही काणी ती जावन एक त्रास बरयल्ले आसा तितलें तांणी म्हणचें तांकां मस्त राग ना जाल्यार हे विशय कळले निमित्त म्हाका ते समजलें तांणी कसं सांगता ती म्हणून मागीर अनेक तांणी म्हणचें हांव आयकलो चिक्के म्हाका ते समजुच्याचे त्रास जालो
कृष्णाचो पूत मनुमतू लग्न उठालो म्हूण हं. म्हळ्यार कृष्णाक पूत प्रद्युम्न आसना ताका तो मन्मथालो रूप म्हणटाचे हं. इतिहास भागवता भितर हं, हं. तें तांणी मानून ते पद बरयलां केन्ना बरयलां म्हूण तांकां हें ना आनी तागेलो हें कशें ना लग्ना उठालो म्हणल्यार लग्न तयार जालो म्हणून आनी मन्मथान दिब्बण गेले लग्नाक म्हणून आतां तें हांतूं भितर आनीक दाखोवचें कारण कशें म्हणल्यार दिब्बण म्हणून शब्द वापरला पळय वय, वय. दिब्बण म्हणल्यार कन्नड शब्द वय. हांगे तरी कन्नड भाशेचे ताजेर कशी प्रभाव आयलो. जालो म्हूण दाखोवचें तें दाखयलां अशें सुंदर जावन हे शिगम्या परब हांगा मंगळूर आमचे तेन्ना थोडे कडेन करताचे हें आमी पळोवंक वचून पुनवे एकदां आसता आमी वचून गेल्यार तांगेलो मेळ ते पळोवचा मेळटा आमकां हय आतां म्हाका मिगेल आतां प्रश्न एक रश्मीक आतां येता न्ही घुमट मार्च दाखयले वय हे गोंयांत तो हे घुमट मार्च कितली प्रचलीत आसा पण पुरा शिगम्या घुमट आसताची आसताची, वय हा, हा. ढोल घुमट ताशे पुरा आसताची हं, हं, हं. वय आनी तशीच आतां हे 2 पंक्त्यांची गाणी आसा पळय सॉंग तशीच गोव्यांतूय आसता वय वय हा, वय आनी ते फॉलोड बाय शबय 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 घुमचे कट्यार घुम म्हूण ते सूर जाता तशें हं, हं, हं. ते एक आनीक ते एक प्रास येवन जनाक एक गंमत जेवच्याक वय. आतां न्ही ते मार्चे ते वाद्य आसा पळय वय. ते हांणी खंय तर म्हळ्यार गोंया भितर चेडवांक खेळयतना आवस बापूस तोच शब्द तेन्ना चेडवांक खेळयताचे हें करून वय घुमचे कट्यार घुम घुमते कट्टर घुम ते येत ते या, आमी आतां तबलाची बोली पुरा म्हणटा पळय वय, तशी वय. धा धा तिरकिटा धा तिरकिटा धा म्हणून पुरा अशीच वय वय आतां तबला बोली म्हणटना म्हाका एक खबर माते आयली कशें म्हणून म्हळ्यार हो वसंतोत्सव एक कालाचेर आतां तुका उदाहरण दिली कल्लणाली बिल्लणाल काले राज मनयतना रावळारां भितरी हे वसंतोत्सव मानता आशिल्ले ते कितले की हजारां वर्सांचे परंपरेंत ते चालते आशिल्ले आतां ते राजकूल राजशाही ना तरी हाक हें दितले कोण उत्तेजन दितले कोण म्हळ्यार आजी देशभर वेगवेगळे अंत भितर खंयचे हातूं रंगस्थळ आशिल्ले कडेन बरेंचे ऑडिटोरियम हॉल आनी आशिल्ले कडेन आज बी वसंतोत्सवाक एक रंगायेचे कार्यावळ चलता हातूं भितर वसंत ऋतू भितर म्हणचे राग आसाचे हिंदुस्तानी संगीत प्रमाणे सांगता तुका राग बसंत म्हूण आसा मारुबिहाग म्हूण आसा इंडोल म्हूण आसा हे वेगळे राग आसाचे हांनी ते राग काफी रागू तातूंत होळीक भारी प्रमुख जावन आसता अशी संगीतकारांनी येवन ती पद म्हणून संगीताचे एक माहोल त्यांनी तयार करतात आणि तशीच नृत्य प्रकार आसा भारतीय नृत्य प्रकारांत तूं ओडिशी दवो कथक दवो कुचुपुडी दवो खंयचेय सांग मणिपुरी दवो एक होळी वेळारीच एक करची एक विशेष तर जावन राधा कृष्णाक करता तांणी वेगवेगळे रागारी वेगवेगळे म्हळ्यार हें कसलें सांगलें म्हळ्यार आमी येदोळते उलयले खबर आसता ही जानपद जावन आसता तिणें सांगिल्लें शिगमेचें सगळें कथानक येदोळ सांगिल्लें जानपद हाजेर पारंपारीक जावन आशिल्लें आसता ताका आधुनीक आयिल्ली तशीची आमगे परंपरा तांणे दवरून घेतले आतां राग पूण आमगेले पारंपारीक जावन आसता तशीच तें नृत्य पारंपारीक जावन ताका नव रूप दिवन नवनवनारे आजीकय ताका वसंतोत्सव म्हणून एक कार्यावळ सगळे देशांत आमकां आतां पळोवच्या मेळटा तुम्ही त्या राग म्हणटात म्हाका एक उडगास येता एक हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीतांत एक पद आसा आज खेलो श्याम संग होली आज खेलो श्याम संग होली पिचकारी रंग भर के सर की आज खेलो श्याम संग होली म्हणून भारी सुंदर आसा आतां आमी सुरवे गेल्यान चित्रण आमी आयची कार्यक्रमांत सुरवे गेल्यान चित्रण काडून पळयल्यार तेंच चित्र आमच्या भितर दाखयलें आसा आतां तूं तें म्हणलें राग आसा काफी रागाचे हेचे आसा काफी रागार कितले पद आमकां म्हणलेलें आसा म्हळ्यार तेंच पद तुका अनेक हाजेर हांव दाखयता अनेक घराण्याच्यान म्हणलेलें देखो आली होरी खेलत नंदलाल रे देखो आली होरी खेलत नंदलाल रे
संग लिए अपने कई ग्वाल बाल रे, संग लिए अपने कई ग्वाल बाल रे, देखो आली होरी खेलत नंदलाल रे, रंग भरी पिचकारी लिया कर में मुरारी, रंग भरी पिचकारी लिया कर में मुरारी, हसत गावत नाचत रंगत फिरत ब्रज में, सबन गोपियन की नहीं सारी, लक्ष्मण चुनरी मोरी रंग लाल रे, देखो आली होरी खेलत नंदलाल रे, नंदलाल रे, नंदलाल रे. वय भारी अद्भुत जावन तुम्ही पद म्हणलें. तशीच आमगेल पद आनी तशीच कृष्ण आनी राधेलेची आसूच काफी रागान ते. काफी रागान. आता आमगेले प्रश्नावळी मुखार सोया. हे रश्मी कपास म्हगेले प्रश्न आत्य शिगमोत्सव जे आमी पुरो उलयलेची ताका आधुनिक स्पर्श कसो पुरो मेळ्ळो. आधुनिक सुरवेर म्हळ्यार दिव आशिल्ले कडेन आतां लायट आयला. हय आतां आमगेल्या चित्रांत दिसता हांगा पळयता आमकां दिसता आतां पुरा कडेन लायट आसा पुढे ओन्ली दिवे आसता आशिल्ले. आनीक कसं दिसता म्हळ्यार म्हाका आमकां लायटाचे म्हळ्यार इलेक्ट्रिसिटीचे विद्युताचे उजवाडाक कितलो अभ्यास जाला म्हळ्यार त्या दिवे म्हळ्यार आमकां ते काळोख दिसता पुरो म्हणून. अच्छा बरोबर. आनी आतां हे पुढे पुरा विंगड विंगड रंगाचे पुरा इतली ना आशिल्ले पुढे आतां तुमकां विंगड रंगाचे दिसता आनी चड चड पुरा हाता काम आशिल्ले पुढे आतां पुरा मोर मेशीन वर्क दिसता तातूंत तुका. बट तातूंत कसकस आसचें आशिल्लें तें पुरो आसा तें आतां आजिके आसता. बट तांणी धोडची रीत पुरा विंगड आसता इतलेची. आता उदाहरण तू केलं ते सत्र्यो तांणी हातान केलेले सत्रे आसता आशिल्ले. वय आज मशीन मेड आसता. मशीन मेड आसताची पूण सत्री धरताच. सत्री धरताची. वय वय वय. तशीच आनीक एक आसा आधुनिक न्ही पारंपरीक वसंत पुजा. पारंपरीक वसंत पुजा कशी जाता म्हणून पळोवचें. हे म्हळ्यार इतलो पुरो आमी एक वेगवेगळे नमुन्याचे आचरण सांगलें जाल्यार पारंपरीक वसंत पुजा देवळांतू मंदिरांतू दवरची अक्षय एकदम फाटी दाखून आसा. हे खंयची म्हळ्यार जम्मू भितर हे करता खीर भवानी म्हणून एक मंदिर आसता. ते खीर भवानी मंदिरा भितर वसंत पुजा पारंपरीक जावन कसं आसता तांणी फुलां घालतात पुरो जाणां राबून फूल घालेलें दिसता पळय आमकां. मागीर कसं करतात तांणी मंदिरांतू फुलां अर्पण जाता वेदोच्चार जाता प्रार्थना आनी मागणी जाता. खंय आमगेल्या पुरा मंदिरांत तशें आसता. आनी ताजे नंतर सुगंध द्रव्य जाता संगीत जाता. हे पुरा सगळ्या देशांत एक नमुन्यार आमकां पळोवचें मेळटा. हे उत्तर भारत हे काश्मीरा भितर आसता. तूं दक्षिण भारत आमगेले कोंकण पट्टी कायल्यार खंय आमी कोंकण लोक मागीर येवन रबील आसाची थंय एक अनेक नमुन्याचे पुजेचे हे तुका दिसता. त्या मागीर आज ही पारंपरीक जावन वेगवेगळ्या देवस्थानां भितर मंदिरां भितर देवळां भितर आमकां पळोवचें मेळटा. ते अनेक चित्र दिसता पळय. हे एक सांकेतीक जावन हांव एक चित्रण मुखार दवरलां विक्षकां मुखार दवरलां. हांव तुका सांगल्यार पारंपरीक वसंत पुजा. आतां आमगे लोक केन्ना म्हणटा वसंत मासांत पुजा म्हण. वसंत मास म्हळ्यार वसंत ऋतू तो मास न्ही. वसंत ऋतू येवच्या फाल्गुणांतूय येता चैत्रांत मासां आसता वैशाख मासांतूय आसता. जाल्यार एक कसला म्हळ्यार रूढ येवन येवन गेलां तें वसंत पुजा वसंत मासाचें. तातूंत कसलें करतात म्हळ्यार देवळा भितर अशी देवाल मुर्ती आसता ते पुजन आसता. ताका एक वसंत मंटप म्हणून एक नांव आसता. त्या वसंत मंटपांत तूं दवरतात आनी थंय देवाक दिवची सेवा अशी आसता अष्टावधान सेवा म्हणून दितात. 8 नमुन्याचे कसले 8 नमुन्याचे सांगतात तांत भितर. एक तांत भितर ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद एक एकल्यान एक एक म्हणचे. ते आज प्राय वैदिकाची म्हणटाची. एक काल आशिल्लो की राजमनेतेनांतू ते व्हड तेणे रायाल हांत भितर पुरो वेगवेगळ्याची हे आशिल्ले कोण पंडीत आसता विशेषज्ञ सिक्कील आसता आशिल्ले. हे 4 जातरी मागीर ताका गद्य दिसता मागीर पद्य दिसता संगीत दिसता नृत्य दिसता. एक उदाहरण सांगता जाल्यार एक गद्य रामायण गद्य रुपारी आसता तें सांगतलें आसता. पद्य रुपार आनी खंयचें आसता तो पद्य सांगतलो आसता. संगीताक वेगवेगळे पद आसा. आतां आमी शास्त्रीय संगीत सांगना तशी आसता.
नृत्य प्रकार भाಳ एक प्रमुख स्थान घेत तशी एक काळार वसंतोत्सवा भितर आज ही हांव तावड सांगला म्हणके वेगवेगळेची सभागृहां भितरी चलताचे आनी व्हड व्हड संगे नृत्यांगण्यो तांणी येवन नृत्य करताचे जाल्यार एक काळ आशिल्ली की म्हणल्यार प्रत्येक देवळांतू एक नवरंग मंडप म्हण आसता थंय भितर देवाक नृत्य सेवा दिवची आसता तशी ते प्रकार हांव ते दाखयलो आसा अशी अष्टावधान म्हणून आठ विधानाची सेवा करतात आनी चड साहित्यीक लोकां भितरी शतावधान आनी प्रकर्तर आसाची म्हणून हांव आयकलां हांव पळयन तें अष्टावधान जाल्यार आमी खूब पळयलां ही एक पारंपारीक पुजा आमगे पुरो हांत भितर एक कीर्तन लावन दाखयलें हे छंद जावन ते एक तुम्ही आईचे उपाख्यान समाप्त केले म्हणून हांव सांगता म्हणजे तांतूं पुराणच आशिल्लें संगीत नृत्य ते एक अविनाभाव जावन आसा आमगेला म्हणून हांव लेखता इतली वेळू कोंकणी वसंतोत्सव शिगमो ह्या विशयार माहिती दिले डॉक्टर कस्तुरी मोहन पै आणि डॉक्टर रश्मी अनंत पै हांकां हांव धन्यवाद सांगता तुमकां दोगांक धन्यवाद तशीच आमगेले मनांत रंग भरलेले हांकां अतिथीगणाक धन्यवाद सांगून तुमगेले मनांत आमगेले वीक्षक गणाल मनांत रंग भरला आमी म्हण लेखून तुमकां धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हण मागता.